Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust and tradition. Supported by Sham Institute Mangaluru, good education and great careers. दायजी वर्ल्ड पळयतल्या सर वीक्षकांक रायनल सेक्वेराचो प्रणाम. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर पावर्ड बाय बिंदू, सपोर्टेड बाय श्याम इन्स्टिट्यूट मँगलोर अँड हानिजेनिक्स ह्या अंकड्याक तुमकां सर वीक्षकांक मोगाचो स्वागत. वीक्षकांनो, तुमकां येदोळस कळयल्ल्या प्रकार हो हंत हो रावंड पोदां घडणारांचो रावंड. आमच्या कोंकणी शेतांत सबारशे पोदां घडणारां आसात. तांतल्या थोड्यांक आमी विंचून तांची पोदां आमच्या स्पर्धिकांक दिवन तांकां एक चॅलेंजा बरी हे हो हंत आमी दिला. तांची पोदां हांगासर विंचून ती येवन तुमच्या मुखार ती प्रदर्शन करतात. तयाराय बऱ्यान जाल्या म्हणून हांगा पाती येता. येदोळूच एक आंकडो तुमी पळयलो, बाब मेलवीन पेरेसाक समर्पीत जाल्लो. ताची पोदां हांगासर आमच्या स्पर्धिकांनी बरेंकन गायन केली. आमच्या वरिनरागी पसंत जाली. तुमी हो एपिसोड पळयला, तुमी तुमचो पाठिंबो आनी मोग सर स्पर्धिकांक दिला. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या अंकड्यांत आमी एका अप्रतीम पोदां घडणाराक विंचून काडला, देवादीन मिकमॅक्स. देवादीन मिकमॅक्साची पोदां आमी सबार कार्यांनी, कार्यावळींनी, कॉम्पिटिशनांनी आयकलीं आसात. सबार आमच्या मनाक मस्त पसंत जाली. सेंटिमेंटल पोदां आसात, उरती पोदांय आसात. आनी बायलां आमकां पसंत येसो नाच. तशें म्हणटना बायलां पोदांय थोडी आमकां आयकूंक मेळटात. म्हजी गोरी गोरी गाय, तुजे सोबीत दोन दोळे, शर्ली, अशें सबारशीं पोदां आसात. आनी स्पॉट कंपोजर आत्ता बसले कडेन आत्ता एक अप्रतीम पोद बरोवन ती पोद आनीक मनपसंतीचे कन्सर्ट्सो शती आमच्या देवादीन मिकमॅक्साक आसली. एक पोदां घडणारा सांगाता, एक बरयणारी. सबार ड्रामा, सबार नाटक तांणी बरयल्ले आसात. एक साहित्य, एक बरे अपुरबायेचे बरयणार. तशें म्हणटना सबार शेतांत आसले आमच्या कोंकणी शेताक एक अप्रतीम देणगी म्हणयत देवादीन मिकमॅक्स. आज आमची स्पर्धिकां तांची पोदां घेवन हांगासर येतात. तुमी तांची पोदां सबारशीं आयकल्यात आसतलीं. आज थोडी वेगळी आयकूंक तुमकां मेळोंक पुरो. तशें म्हणटना तुमचो पाठिंबो आमच्या स्पर्धिकांक दिवन सर रावय नाकात. ती पोदां तुमी घरा बसून एन्जॉय करी येता. तशें सांगता हो एपिसोड, हो आंकडो युट्यूबार मेळटा, फेसबुकार मेळटा. तुमी खंडे जावन मागीर जाल्यार तो पळोवं येता. देखून अंकड्याक तुमकां सर वीक्षकांक परत एक फावटी मोगाचो स्वागत. हर्षांचे बरी आमची वरयणारां आमच्या स्पर्धिकांक बरो पाठिंबो दिवन आसात. बरी वरोवणी कर, कितें बरें करी येता, कितें बरें जालां आनी मुखल्या हंतांनी कितें बरें करी येता म्हणून बऱ्यान ती सांगून आसात. देखून आमच्या वरयणारांक आमी स्वागत करूंक आशेता. आमच्या सांगाता पयशेल्या गोंयांत हांव हांगासर ह्या आंकड्याक, ह्या स्पर्ध्याक पावले आसात. बाब साईश पनंदेकर, तुमकां स्वागत मागता. तशेंच आमची तुमची सगळ्यांची मोगाची बाय जोशेल डिसोजा. आनी एक कोंकणी संवसारांत आनी एक पोदां घडणार आमचोच मोगाचो बाब रोशन क्रास्ता बेळा. ह्या तिगी वरयणाराक तुमच्या तर्फेन आमी स्वागत मागता आनी ह्या आंकड्याची सुरवात आमी करता. देवादीन मिकमॅक्साचें एक अपुरबायेचें पद घेवन आमच्या ह्या आंकड्याचो पयलो स्पर्धीक फुडें येता बाब स्टॅलिन सेराओ. स्टॅलिन सेराओ, येस सर. तुजो आज पयल्या हंतांत तुवें खंयचें पद गायन केल्लें? फर्स्ट राउंड होय, फर्स्ट राउंडांत मोगा पावस. मोगा पावस. आनी आतां एक चॅलेंज मेळ्ळा, एक कंपोजराचें पद, देवादीन मिकमॅक्साचें पद गावच्याक तुका अवकाश मेळ्ळा. खंयचें पद तुवें सिलेक्ट केलें? वरा वाजलोली. वरा वाजलोली मोद्यानीची बारा, भोव सोबीत पद. हांवें एक फावटी गायन केल्लो, म्हाका अनुभव आसा. ह्या सॉंगान तुका काल विशेश बघले, लायक तुका काल पसंत जालें सगळ्या सॉंगान? ह्या सॉंगांत मस्त इमोशन्स आसात, मस्त डीप कनेक्शन्स आसल्या बरे आसात. ते एक ब्रेकअप फिलींग आसा. एक मनशाक ब्रेकअप जाताना कशें ताणें कवीन ऑर सिंगरान कशें ते सॉंगांत आमकां सॉंग आमकां सांगलां म्हणून कळटा. इमोशन्स. येस येस येस. तुजी तयारी कशी जाली ह्या सॉंगा खातीर? कित्याक म्हळ्यार मस्त सेंटिमेंटल, इल्लेशें सॅड वायब अशें सॉंग तें. तयारी कशी जाली हाचे? सॅड वायब्स बरे आहात, म्हळ्यार मस्त सॅड वायब्स घाली येत, बट इल्लेशे कष्ट आसले सॉंग, सो इल्ले सॅड प्रॅक्टीस. सो चॅलेंज बरो नासता. सॅड वायब्स बरें म्हणलो फर्स्ट तुमकां घेवन म्हज्या लेकार. बट वडना पोदा खातीर करचें पडटा, बिकॉज फील दवरीचें आमच्या वरणाऱ्यांनी सांगचें तेंच. तुका सर बरें मागता ह्या हंताक. तुमच्या मुखार आतां एक भोव सोबीत पद, वरां वाजलेली देवादीन मिकमॅक्साचें एक अपुरबायेचें पद घेवन
स्टॅलन सराव. ओरा वाजलोली मोध्याने चिंबारा अजून दांपली ना डोळ्यांची दारा गाजून परताली चिंतनाची लारा तुझो गडास आयल्या फरा ओरा वाजलोली मोध्यानेची भारा अजून तांपली ना डोळ्यांची दारा गाजून परताली चिंतनाची लारा तुझो गडास आयल्या फरा म्हज्या जिबे कातर पडल्या कशें तुजे विशीं सांगू मोगा ओरा वाजलोली मोध्यानेची बारा मोग तुवें संवसारी असताना देवा तूं कितलो रडलाय कोणा मोग करणारांच्या जिणेंत तुवें दुखां शिवाय कांय दिल्लें ना मोग तुवें संवसारी असताना देवा तूं कितलो रडलाय कोणा मोग करणारांच्या जिणेंत तुवें दुखां शिवाय कांय दिल्लें नाय दुखां शिवाय कांय दिल्लें नाय ओरा वाजलोली मोध्यानेची बारा अजून दांपली ना डोळ्यांची दारा गाजून परताली चिंतनाची लारा तुझो गडास आयल्या फरा म्हज्या जिबेक कातर पडल्या कशें तुजे विशीं सांगू मोगा ओरा वाजलोली मोध्यानेची बारा दळबार तुझे कशे सोसून व्हरून हॉटेला बारा तुका गुंडोवन व्हरून सतबाये हावून दुबळो करून दुडून आपूण मोकळतो भरून दळबार तुझे कशे सोसून व्हरून हॉटेला बारा तुका गुंडोवन व्हरून सतबाये हावून दुबळो करून दुडून आपूण मोकळतो भरून दुडून आपूण मोकळतो भरून तुका मेळतना चिंतले ना आंजा
अशें घडतले आज म्हाका तुझ्या बापयच्या पयशांची मजा म्हज्या मोगाक तूं बोलय नाका तूं म्हाका विसर मोगा पाटीन दर मारी नाका वरां वाजलोली मोध्यानेची बारां अजून दंपली ना दोळ्यांची दारां गाजून परताली चिंतनाची लारां तुजो उगडास आयल्या फरां म्हज्या जिबे कातर पडल्या कशें तुजे विशीं सांगू मोगा वरां वाजलोली मोध्यानेची बारां स्टॅलिन येस येस वरां वाजलेली मोद्यानेची बारा भारी बरें पद इल्लो बरो उस्वास काडत नर्वस आसा की ना 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 बरें जालें परफॉर्मन्स बऱ्यान गेलें इल्लेशे हिकअप्स जातात ओडना नो प्रॉब्लेम तुजे जाता तितलें परफॉर्मन्स तुवें 100% दिवंक ट्राय केलें आनी इमोशन्स सिंगींग जावन दी भारी बरें जालें म्हजे हांव तुका 9.5 आउट ऑफ 10 थँक्यू हें काली तुका आनी म्हाका मात आमकां कांय खंयच्या लेखाक नाय लेखाक दिवचें थंय आसा तांणी काले लेखाक दवरला पळय तें मात कन्सिडर जाता तांकां कशें कसलें पसंद जालां ह्या मुखार ह्या परफॉर्मन्सा विशयान कालें पोस्टमॉर्टम आसा पळय ती करता जाता देखून पयलें बाय जोशल डिसोजा तुमचे थांवचो सुरू करता नमस्कार स्टॅलिन नमस्कार मॅडम ह्या रावंडार कितेंगी म्हाका तुजी तयार आयिल्ली उणी आसा म्हूण बगली वय गे तयार आसली बट पावना म्हणून पावना सत्य पावना तुका आचाकी मस्त बरें करियत तुजे फर्स्ट रावंडाचें आमी परफॉर्मन्स आयकना तें आयकून म्हाका हें आयकताना तुवें तुजें हें परफॉर्मन्स इल्लें बेटर जायजें आसलें कंपॅरेटिवली बट ताच्या केले सकेल जाला म्हूण सांगीत स्ट्रेट सांगता हांव ओके इवन तें स्टार्ट जाताना तुका तें सोमा थंयसर तुका स्टार्ट करूंक मेळोना कॅरोकेंत आमकां समजता मस्त आदलें पद ताजे कॅरोके मेळचें मस्त कश्ट बट तुका आतांचें कितें टॅक्नॉलॉजी आसा यूज करना तुका तें काले म्हणी एक तें बीट घालून घे या कालें क्लिक तें घाल्लें तर तुका स्टार्ट करूंक बरें मेळटें आसलें तें तुवें यूज करीत आसलें ओके आनी एक म्हण मस्त कडेन म्हाका बगलें नोट्स प्लेसीर नातले ओके स्पेशली हांव तो लोवर नोट्स येतात ते प्लेसीर नातले मागीर खंयी म्हाका नेजल आयकतालें स्पेशली द फस्ट वरां वाजलेली मोद्यानेची बारां तें हें आसा पळय म्हाका तुजो आवाज नेजल आयकतलो बट वर्स 2 लायक सेकेंड वर्स मस्त बरें सिंग केलें तुवें ओपन अप जालो तुजो ताळो थंय बट फस्ट हाफ खंयी म्हाका मे बी तुका थंय सुकलें म्हणून तूं इल्लो नर्वस जालो गी आनी कितें प्रॅक्टीस जायजें म्हाका अशें बगलें मस्त जायजें प्रॅक्टीस तुका ओके ऑल द बेस्ट बाब साईश पानंदेकर तुमचे थावन तुमची बरोवणी वाजले की 12 बजे म्हणटात म्हणजे ते वेगळे टमान वापरतात 2 गजाली तुका एडवायज म्हणून सांगता फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स दीस इज अ टफ कंपोजिशन इट्स व्हेरी टफ कंपोजिशन आतां हें टफ कंपोजिशना भितर जर तुवें वेरिएशन हाडलें ना जाल्यार तें मोनोटनस दिसता आय फेल्ट इट की इट वॉज मोनोटोनस परफॉर्मन्स फ्रॉम युअर स्टार्ट टू युअर एंड सो जें म्हाका जाय म्हळ्यार तुज्या आवाजाक जावं तुजे एफर्ट्स तुका गावपाक आवडटा दॅट्स ओके तातूंत भितर म्हाका हांव एक्सपेक्ट करतालो तुजे फाटलो परफॉर्मन्स पळोवन की हातूंत तूं कितें तरी घालतलो यू हॅव चोजन द टफ सॉंग आय नो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट सॉंग कित्याक हातूंत तुका वेरिएशन खूब जाय नाजाल्यार तें एकच रिदमाचेर आनी एकाच पॅटर्नाचेर तें सॉंग वता दुसरी गजाल म्हणटा तुजे सरनेमाकच सेराव मरे सेराव आनी मराठीन सराव म्हणजे प्रॅक्टीस सो इट्स क्लोज सो यू शूड प्रॅक्टीस पूट 100% इन गावप म्हणटा तें सोंपें न्ही इट्स जस्ट म्हाका उमेद आसा म्हणून हांव गाता न्ही वेन यू आर सिंगींग फॉर युअर सेल्फ इन बाथरूम तुका जाय तसो गा बट वेन यू आर सिंगींग फॉर मी आय एम कनेक्टेड टू यू आय एम लिसनींग टू यू द ऑडियन्स इज लिसनींग टू यू and they are expecting something from you. If you don't give that लोक जे एक्सपेक्ट करता तुजे कडल्यान जाल्यार लोकांचो विरस जाता सो थिंक ऑफ पीपल
फॉर whom you are performing and perform. You don't have to be nervous. तू throughout तुझे परफॉर्मन्सान दिसले की you were nervous. अनेक गजाल तुका सांगता. As a human, मनीस म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा शीक. इफ आय से ना म्हजो गिटारिस्ट रॉंग वाजयता जावं म्हाका हें मेळना टेक्निकली म्हाका हें जालें ना, नो. युअर प्रिपरेशन शूड बी सच की ते फाल्यां तें चुकूं. You are on the track. In fact, you are the person who will guide them. Singer is the one who dominates. It's not because अरे गिटारिस्तान wrong note मारलो म्हणून. No. You are the fully responsible person on that stage and try and take the responsibility. Yes, म्हाका हें मेळना, okay, that you can tell की but I did it. And then you will be happy and going at home. I didn't get this. This was the mistake, but I did it. Show it next time. I did it. येस सर, शुअर. Thank you very much. Thank you, Yeah. बाब रोशन क्रास्ता तुमची बरोवणी. स्टॅलन येस सर, बरें सिंग केलें. थँक्यू. जोशल मॅमान तुका सांगलें नेसल आयकतालो म्हणून हांव तें कित्याक चिंतलो हें सॉंग ओरिजिनल सिंगर आयवन नोरोन न्ही सिंग केल्लें. मोस्टली तुवें ताका इमिटेट करून ट्राय करतलो म्हाका गोत्तू ना. ना सम प्लेसीस मात तशें बगलें म्हाका थोडे कडेन वेताना एंडींग नोट्स करतना म्हाका इल्लें नेसल आयकतना ताचो वॉयस इल्लो नेसल आसतलो आयवन नोरोन असो म्हाका तशें बगलें म्हाका तुका इमिटेट करतलो कोण ना म्हणून कालें सांगलां आनी परतून हांव तुका सेकेल व्हरना आनी तांणी कालें सांगलां पुरा काणगे नेक्स्ट रावंडाक तूं आयलोय जाल्यार टेक्निकली आनी तुजें प्रॅक्टीस पुरा परफेक्ट तरान कर आनी बरें परफॉर्मन्स दी. ओके, Sure, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. येस स्टालिन आमच्या वरयणारांनी कितें वरोवणी आसा पोस्टमॉर्टम तकन सोडलें स्टार्टींग द एंड मिसर. बट तांणी सांगलें एक्चुअली मेक सेन्स कित्याक म्हळ्यार तुका मुखल्या हंताक तुवें वेताय जाल्यार हे करेक्शन्स इल्ले मोतीन धरचें पडटा. हें सॉंग हांवें सिंग केलां तशें म्हळ्यार म्हाजें हें कॉम्प्लिकेटेड कितलें आसा म्हाका कळीत आसा. आय अंडरस्टँड युअर ट्रबल बट वरयणारे सांगलें बरी टेक्नॉलॉजी मस्त आसा सो तुका स्टार्ट करूंक या तुका सलीस जावचें बरी यू कॅन ऑलवेज यूज इट फॉर युअर बेनिफीट. बट आयचे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त पसंद जालें. विक्षकांनी आयकलां मुखल्या हंताक वेता जाल्यार चिताय राय हाची की आतां ऑलरेडी सायज बाबान सांगलें तुज्या नांवांत ते प्रॅक्टीस आसा म्हणून देखून प्रॅक्टीस एक लेवल वयर वयतले म्हणून आमी पात येता. तुका सर बरें मागता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. वीक्षकांनो देवादीन मिक मॅक्साची पदां ह्या अंकड्यांत आमी तुमच्या मुखार सादर करता. आमचे स्पर्धेका फुडें येवन तांची पदां हांगासर गायन करतात. देखून पयल्या अंकड्यांत आमी कितें केलें ह्या अंकड्यांत आमी तेंच करता. आमच्या वरेन सांगता इल्लोसो संवाद देवादीन मिक मॅक्सा विशयांत इल्लीशी जाणवाय आमी जाणा जावन घेवया. देवादीन मिक मॅक्सा लागीं इल्लोसो लक्षिलो संबंद म्हणजे कित्याक म्हळ्यार तांचें संगीत आयकूनच वाडलें हांगासर आमचे वरेनार आसात बाब रोशन क्रास्ता. तांचे जावन इल्लीशी झळक आमी देवादीन मिक मॅक्साची घेवन घेवया. बाब रोशन तुमी तांची पदां आयकल्यान तांचे सांगाता काम केलां हांव नेना बट तांची पदां तुमी खंडे जावन आयकल्यान तांच्या पदांचे ताळमूळ तांणी कशे लिरिक्स बरोवचे ती नॅक कितें आसा सकट तुमकां कळीत आसा. तांचे विशयान एक थोडी जाणवाय आमच्या विक्षकांक. हय मिक मॅक्सा विशयान सांगचें कितें म्हणटा ताजी सॉंग्स आमी प्ले करतले बँडांत बट ताची म्हूण गुर्तू नातली आमकां ती गोरी गोरी गाय कांय 1000-2000 टायम तितले फाटी आमी प्ले केला कोणा बँडांत. बट मागीर हांव बीजे आमच्या म्युजिशियन हांव रावतालो ते दळा जॉयल पिरेराची वळख जाली. सो मिक मॅक्साच्या नायटाक म्हाका गिटारिस्ट जावन बूक केल्लें. सो त्या दळा म्हाका वळख जाली मिक मॅक्साची दळा कळ्ळें ही पुरा पदां वरां वाजवलेली बारां तुजी सोबीत 2 दोळे एक गोरी गोरी गाय चेडवा बरी आमच्या गांवाची ही पुरा ताची सॉंग्स मागीर कळ्ळें म्हाका. मागीर मस्त सिनियर तो जाल्यार एक वळख जाली की मोस्ट एक फ्रेंडा बरी जालें हांव आनी तो. ताणें फोनां करची आसली ताणें नवें कंपोज केल्यार म्हाका मेळचें जालें. रोशन हांवें हें कंपोज केलां सांगून दाखयलें आसा म्हाका जिनी जिनी पावस येता कशें आसा तें सॉंग तशें म्हाका सांगून दाखयतालो. मागीर फोन करतालो उलयतालो. मागीर ताचे कडेन एक नायलॉन स्ट्रिंग गिटार आसलें तो म्हणलो म्हाका तांतू खेळोंक कळ जाता रोशन म्हाका तुजें दिताय की बॉक्स गिटार म्हणलो. एक्चुअली म्हजें न्ही तें आमचो बँडमेट जेरोम कोयलो ताचें गिटार म्हाका दिल्लें यूज करूंक. मागीर ताच्या लागीं विचारलें आमी दिवेत गी ताका दी म्हणलो. मागीर दिलें ताका आमी एक्सचेंज केलें गिटार. मागीर ताचें गिटार म्हज्या लागीं आहलें म्हजें गिटार ताचे लागीं आसलें. मागीर हुशार नासतना जालो तो
हुशार नासतना असल्या वेळार एडमीट जाल्ल्या वेळार म्हाका कॉल केल्लें आसा ताणें रोशन हांव 10 दीस जाले हॉस्पिटलांत आसा बट एक उतार म्हणलें ताणें म्हज्या जिवितांतले हॅप्पियस्ट डे रोशन हे म्हणलो ते कित्याक म्हणलें अजुनूय गुर्तुना म्हाका हॅप्पियस्ट डे रोशन म्हाका पुरा कॅर करतात हांगा म्हणजे नर्सां काल विचारतात पुरा करतात मागीर सरलो तो सो तें गिटार आनी की ताचें म्हजे लागीं आसा म्हजे गिटार ताचे लागीं आसा एक्सचेंज करचो अवकाश मेळो ना म्हाका आनी की सो तें एक आसा मागीर ताची सॉंगा विशीं सांगचें जाल्यार ताचें साहित्य आयकूंक बरें लागता बट तुका खंय तो मार दिचे पळय तो मार आसता तंतू मार आसता कळोंकूच कळना तें इवन चेडवां बरी आमच्या गांवची ते पदां आमी नाशयत ताका बट ते सेकेंड पार ते आयकल्यार न्ही तें समा मारता तें बट ते डान्स करतना आमकां कळना की तंतू तशें आसता लिरिक्स म्हणून कोणाकय कळना तें सो तो एक रायटर आनी तोय मेल्विन पेरीस बरयत तोय लिरिक्स तोच बरयता तोच ट्यून घालता तोय गावंक शकता तशें ताचे ट्युनांत आमकां पळयत सॅड ट्युनाक सॅड लिरिक्सांक सॅड ट्यून आसता आनी हॅप्पी लिरिक्सांक हॅप्पी ट्यून आसता सो एक युनीक रायटर अँड कंपोजर एक बरी आमच्या मेलून बाबा बरीच एक बरी स्टोरी आसा आतां चिंते एक कले म्हणी ताका मॅसेज डिलिव्हर करूंक जाय जाल्यार तांच्या लिरिक्सान ते आयकतानाच कळटा आत्तां आमी आयकले पावत जाल्यार वरां वाजलोली बरे लिरिक्स बरें ताणें कंपोज केल्ले आसा आनी ताका बरोच परफेक्ट ट्यून ते सिंती मेदाळ आसा जाल्यार तो स्लो ट्यून घाल्लो आसा गिटार तुमचे कडेन आसा म्हणलें एक सुविनियर टायप्स ते तुमच्या उडासाक म्हणून उडासाची काणीक म्हणले बरी तुमी कडेन जावन दवरी आतां तशें गिरेस्त काय आमच्या देवादेन मेकमॅक्साची इतली बरी पदां आनी ते चांगले बरी आतां म्हजे लेकार सकड विक्षक वचून पयलीं आयकूनचे पद येता घेवन येता चेडवां बरी आमच्या गांवाचे सेकंड वर्सान का आला म्हणून आमच्या बरें नारायण म्हणून तुम्ही वचून गॅरंटी आतां चॅक करियेत डेफिनेटली जाऊ दे ह्या सगळ्या जाली सवय आमच्या मुखल्या स्पर्धेक आतां आमी फुडें आपोवंक आशेता तुमचे समोर देवादेन मेकमॅक्साचे आनी एका पुरबायचे पद घेवन अश्वित डे सिल्वा अश्वित येस देवादेन मेकमॅक्साचे पदा विशयान तुका कांय म्हणी नॉलेज आसलें ह्या रावंडा पयलें म्हणजे फर्स्ट टाइम ओके आतां तुवें ह्या रावंडाक खंयचें पद सिलेक्ट केलें दुडो दुडो व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपीक मात आतांच्या करंट सिनारियोक बरें थिमॅटीक सॉंग म्हणी येता तुका नो प्रॉब्लेम तयारी कशी जाली हाचे विशयान कशें प्रिपेर केलें तुवें सांगचे जाल्यार एक 50 बोटी एक सॉंग आयकलो म्हळ्यार फर्स्ट टाइम आयकूनचे करेक्ट ओके ह्या कॉन्सेप्टार म्हळ्यार एक समजायचें न्ही खंय खालें कितें आसा खाले विशय कशे लिरिक्स कशे आहा करेक्ट तशें व्हेरी गुड आतां तुजें ऑडिशन रावंड जालें फर्स्ट रावंड जालो तुजे फॅमिलीन तुजे परफॉर्मन्स पळयले बाय युट्यूबार तुवें कमेंट्स काय वाचल्यात की गुत्तना म्हाका वाचलाय की ओके कमेंट्स वाच कित्याक म्हळ्यार ते बरे कमेंट्स येतात फेसबुकार तुजे परफॉर्मन्सेस पळयतात लोक तांचे सगळ्यांचे तुजे कॉम्प्लिमेंट या सजेशन्स काण येताना तुका कशें फील जाता लायक तूं आतां स्टार सिंगर आयिल्ल्याक तुका खुशी जाता की या लायक वॉट इज द फिलींग रायट नाव मस्त खुशी जाता मस्त खुशी म्हळ्यार फर्स्ट टाइम म्हज्या लायफार एक अशें लायक स्टेजीक येवचें फर्स्ट टाइम ओके व्हेरी गुड आतां पयल्यान तांच्या जजांनी मस्त तुका करेक्शन्स कांय सांगल्यात आसतले काल इम्प्रूव करियर कांय काण घेवन ह्या परफॉर्मन्सांत आयलाय न्ही आनी ताणें सांगितलें मागीर ह्या परफॉर्मन्सा उपरांत येस कितें जावं तुज्या ह्या परफॉर्मन्साक ऑल द बेस्ट थँक्यू दॅट डू द बेस्ट ऑल द बेस्ट दुडू तू मनशाक न्हिदयता दुडू तू मोडयाकी उठयता दुडवा तुजें नांव सदां सदैव जावं तुका आशेता सगळो गांव दुडवा तुजें नांव सदां सदैव जावं तुका आशेता सगळो गांव दुडू तू मनशाक न्हिदयता तू मोडयाकी उठयता दुडवा तुजें नांव सदां सदैव जावं तुका आशेता सगळो गांव दुडवा तुजें नांव सदां सदैव जावं तुका आशेता सगळो गांव बर्गल आमच्या मोदेशेर मौदी तेल्या बर्गल पडला सांगता तशे उतर पडतेल्या
उपाशी बसून ऐकोना सौ दुबळी काही विषय राजावानी भूक थांबली ना दुडू तू मनशाक न्हिदयताय दुडू तू मोडया की उठयताय दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव घाम देऊन गळटाव तरी दमटी उराना दुडवाक लागून दुर्बळ्यांचे कष्ट सुकाना देवा तुझ्या पायाक पडता पोरणे जाले तांचे शर्म दी आमकां पेज वाडतेल्या दुडू तू मनशाक न्हिदयताय दुडू तू मोडया की उठयताय दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव आमकां लागून गांवार सगळी खबर योजन संपतस तेला तू 5000 भोजना दुडवा तुका राखोना सौ आमचेर येवन दी तुझे बेस सदांय तुझी पुजा करतेल्या दुडू तू मनशाक न्हिदयताय दुडू तू मोडया की उठयताय दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव दुडवा तुझे नाव सदा सदिवसा तुका आशेता सगळो गांव थँक्यू अश्वित येस एक खुशी जाली काल म्हणल्यार हांवें हें पद पयले फावटी आयकुनचें आनी तशें म्हणटाना सगळे पदाचे लिरिक्स बसून हांव आयकून आसलो. आतां तूं सांग म्हाका तुवें आतां तयार केल्या म्हणलें तुवें सगळे सॉंग काही पडनास फावटी आयकलां म्हणून सांगलें तुवें ह्या सगळ्या सॉंगान तुका खंयचे म्हणी पार्ट रिलेटेबल दिसता की म्हळ्यार आतांच्या सिट्युएशनाक लागून खंयचे म्हणी रिलेटेबल या तुजी फेवरेट लायन तुका ह्या सगळ्या पदांत खंयचे म्हणी एक फेवरेट लायन म्हणी आसली गाम देऊन गळटावन तेरी दमटी उराना दुडवाक लागून दुर्बळ्यांचे कश्ट सुकाना कट कट तुवें रिसर्च तुजें बरें आसा आनी तुजी एक फेवरेट लायन दवरलाय तूं म्हाका एक फेवरेट लायन ना पूण म्हजें सांग सांग दुडवा तुजें नांव सदां सदैव जावं तुका आशेता सगळो सगळो गांव ऑफकोर्स सगळो आसा गांव तशें येता कितेंय जावं तुजें परफॉर्मन्स मस्त पसंद जालें म्हाका बरें पद तुवें विन्सलाय आनी तशें म्हणटाना आमच्या वरनरांक कितें पसंद जालां म्हण चिंतता ताच्या तोंडार स्मायल पळयतना दिसता तशें बट मागीर माईक ऑन केल्या प्रमाणे माईक आला म्हणटा गुत्तना म्हाका तें आयकून सो वेळ आता रेडी आहे की तू रेडी आसा आहे ना 100% रेडी आहे ना ओके सो पहिले बाब रोशन आसताना आमी आयकून घेवया तुजें बरोबर येस अश्वित येस सर बरें सिंग केलें बरें जालें खुशी जाली आयकून बरो ताळो बरो आसा बरें तयारी केल्या बट मस्त शब्द मस्त आसात आनी सॉंग इल्लें स्पीड आसा शब्द मस्त आसात सो एक्सप्रेशन दिवंक कांय टायम ना कोण ना तें कांय करूंक बट बरें प्रयत्न तुजें गाम देंवन घालता हांव तरी दमडी वरान बरो सिंग करतना गाम मस्त आयलो तुका सो प्रयत्न केलाय मुखल्या रावंडा केल्या आनी बरें करन तयारी कर बरें गावंक तयारी कर आनी परफॉर्मन्स दिवंक पळय हां दुसरें सिंगींगा विशयांत बरो आसा वॉयस बरो आसा सिंगींग बरें आसा परफॉर्मन्स इल्लें त्या फ्री टायमार तूं करतलें ट्रम्पेटा बरी कीबोर्ड बरी करतलें गूड बरें बट दुसरें कशें करियेत पळय थोडे शोज परत पळयत सिंगर कालें करतात त्या म्युजीक येताना कालें करतात कशें करतात सो त्या सॉंगाक सूट जावचें बरी मस्त कांय न्ही इल्लेशें करून ट्राय कर ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर बाब सायश पणंदेकर तुमचें तावन अश्वित येस सर एवरी टायम जजीसांनी तुका शापत सांगपाची जाय अशें कांय नासता समटायम्स जजीस ऑल्सो लर्न सो कॅन आय बोरो युअर इनोसन्स
फॉर सम टायम्स एट लिस्ट. पूण कितें आसता वेन इट इज अ शो, तुका रोशन बाबान सांगलें यू हॅव टू परफॉर्म. सो ते प्रोफेशनली कोण तरी गुरू जाय पडटात एज अ परफॉर्म तुजे कडेन आसा आवाज आसा एक तें शीक हाव टू परफॉर्म, हाव टू कितें म्हणटा ताका शोकेज युअर सेल्फ. आज सगळें ब्रँडींग, आज जें लायफ आसा तें कितलेंय बरें आसूं इफ यू डोंट नो टू ब्रँडींग यू ब्रँड युअर सेल्फ जाल्यार तें जायना. सो तुजे कडेन टॅलंट आसा. आनी दुसरी गोश्ट ती रोशन बाबानूच तुका सांगली, लास्ट वर्ड खाता तूं. सो तो म्हाका क्लियर येना वेन यू लँड ऑन द लास्ट वर्ड, तूं गडबड करता आनी तूं शॉर्टच तो हाफच. सो देर यू हॅव टू फायंड द गॅप्स, आपूण खंय खंय कशी गॅप्स घेवं सो दॅट आय कॅन कंप्लीट द लास्ट वर्ड. बाकी आय एम इन लव विथ यू, यू आर ग्रेट, कीप इट अप. या बाय जोशल डिसोजा. अश्वेत बरें जालें सिंग केलें. लास्ट रावंडान तुवें आमकां सगळ्यांक गिरड येयलें वय मोग तुजो कितलो आशिल्लो म्हूण सिंग करन. हें पद म्हाका गोत्त आसा आनी स्टुडंट्सांक ट्रेन करनी म्हाका हें पद गोत्त आसा. तशें हें पद 4x4 येता रिदमार. सो अर्लीं तुवें पदां विंचताना इल्लें तुका रिदमाचेर खेळयेत म्हूण म्हाका बगलें. तुवें एकसलें एक आतां कोरस तारारारारारारा तें तुका सिंग करतना दुडवा तुजें नांव तशें करियेत आसलें. सदा सदैव जावं तशें कालें म्हणी इल्लें लाग दिवन गी कालें म्हणी तशें तुका ट्राय करियेत आसलें म्हण बगलें ना. अदरवायज तुवें पुरा सेम आसा तशेंच सिंग केलाय. 50 फावटी आयकलाय म्हण कळटा म्हाका हांगा कशें आसा तशेंच सिंग केलाय. इल्लें इम्प्रुवायजेशन तुका करियेत आसलें डेफिनेटली ह्या पदांत. आनी दोगांनी सांगलें तुका लास्टाचे शब्द आयकोना ते वय तुका म्हाका बगता तुका तो ब्रेथ पावना थंय येताना ब्रेथ पावना अर्दे म्हळें मागीर नॅक्स्टाक आयलोय जायते. सो हे प्रसंग ती तुवें आनीक इम्प्रूव करूंक आसा. ओके बट लास्ट परफॉर्मन्स तुजें आनी ह्या परफॉर्मन्सांत म्हाका एक तुजें बेटर कालें दिसलें म्हळ्यार तुजें इल्लेशें तुवें आज प्रेजेंट केलें तुजें सॉंग इल्लेशें म्हण इल्लें एक्शनांनी केलें जायते. सो गुड, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. कशें जालें वरवणी पुरा बरें जालें गमेत घालें आनी टेन्शन जालें तें टेन्शन पाड मुक्त जालो आनी टेन्शन ना कित्याक म्हणून तांणी बरे कमेंट्स दिल्यात कितें बरें केलां आनी मुखार काल इम्प्रूव करियेत. आनी आदले परफॉर्मन्स जावन आतां कालें तो इम्प्रूव जाला आनी काल बरें करियेत खंडीत जावन सांगलां. सो आनी मुखल्या परफॉर्मन्साक अशेंच 50 आनी एक पटी आयकून न्हू पद आयकून बरें परफॉर्मन्स हाचे की डबल रितीन परफॉर्मन्स दिवंक आसा. रेडी आसा? रेडी नर्वस आहे ना झालें पुरो टेन्शनाचें काय सिंगींग जालें जजमेंट जालें आनी मुखल्या रावंडाक तयार मात उरल्या. सो मुखल्या रावंडाक येता जाल्यार आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. येस थँक्यू. आमच्या मुखल्या स्पर्धिका क्वेश्चन वेच्या पयलें हांवें थोडें सांगलें बरें आमच्या वर्णरा सांगता इल्ल्योश्यो गजाली देवादेन मिकमॅक्सा विशयान. आतां हांव मुखलो वांटो बाय जोशला सांगता उलोवंक अशें येता. आतां बाय जोशल तुमी सबारशीं पदां मिकमॅक्साची आयकल्लीं आसात गायिल्लीं आसात. ह्या सगळ्या पदां पैकी तुमचें पसंदीचें पद खंयचें आनी काल्याक तें तुमच्या पसंदीचें पद म्हणून सांगशात जाल्यार इल्लीशी आमकां तांची झळक तुमी दिवची. पसंदीचे मस्त आसात बट हांवें गल्फ वॉयस फायनलाक सिंग केल्लें मिकमॅक्साचें एक पद तें आसा वाळच्या उदकाक. तें म्हाका फेवरेट एक रिजन कालें म्हळ्यार तें एक्चुली सेंटिमेंटल सॉंग म्हूण म्हाका मागीर कळ्ळें. म्हाका गुत्र हांवें चिंतलें फास्ट नंबर म्हण तें ट्यून तसो आसा ताजो. सो मागीर कळ्ळें ही एक सेंटिमेंटल सॉंग. सो तो एक स्पेशल कंपोजर आमचो मिकमॅक्स. आनी मिकमॅक्सा विशयान सांगचें जाल्यार तांचे हांवें विशयांत इंटरव्यूजांत मस्त आयकलां. आतां रोशन सरांनी आमकां सांगलें तांचे विशयान. सो आयकूंक मस्त खुशी जाता तले पुरो मनीस आमच्या कोंकणींत आसले म्हणून आनी त्याच मातयेंत हांव जल्मलें म्हणून सांगूंक की म्हाका एक मस्त प्रावड. आनी तांचें कॉम्पोजिशन हांवें आयकलां सिच्युएशनल आसता म्हळ्यार तीं कालें बोवारी पळयतात ताजे विशयांत ते बरयतात म्हणलें हांवें आयकलां. सो साबार तांचे म्हजे फेवरेट आसात पदां
आनी एक सोबीत कंपोजर. म्हाका तांकां हर एक पडे पळयतना मस्त हँडसम म्हणून बघता. वय. आणि तांणी बरोवची पदां सबार जावन रिलेटेबल आसतात की तांणी बरयले तांच्या सिट्युएशना प्रकार. आसता. बट आमकां आयकत आसतना हें खंयी एक्चुअली रिलेट जाता आमकां जाता म्हणल्यार एक फिलींग येता. तांचे पैकी भुरग्यांची आतां तुमी भुरग्यांक तो ट्रेन करतात आनी तो तांचे पैकी आमी मातयेंत लिपलो लितात आय थिंक तांचेंच वय, correct. तशें बरें आयकतना मस्त संतोश जाता आमकां आमच्या कोंकणी शेतांत एक असले संगीत कंपोजर्स आसात म्हणटना मस्त अभिमान. ओके, कणीच जावन असली पदां तुमकां ह्या अंकड्यांत पळोवंक मेळटात वीक्षकांनो. आनी आतां आमचे मुखेल स्पर्धीक हांगासर फुडें येता असलेंच एक सोबीत देवादन मेकमॅक्साचें पद घेवन तुमचे मुखार बाय निलिशा डिसोजा. निलिशा, हाय, फुल कॉन्फिडंट दिसताय पळयतना, खुशी जाता, बरें सोबीत दिसताय. थँक्यू. आतां देवादन मेकमॅक्साच्या विशयांत आमी आयिल्ल्या स्पर्धीकां लागीं विचारचें आसा, तुज्या लागीं विचारता. हाचे पयलें ह्यो हंत तुका सांगचे पयलें तुवें कांय म्हणी मेकमॅक्सा विशीं आयकल्लें या ताची पदां आयकल्लीं आसात गी? सांगचें जाल्यार हांव मिक मॅक्साचें फॅन बिकॉज धाकट्या भुरग्या तो हांवें फर्स्ट सॉंग सिंग केल्लें जावन आसा मिक मॅक्सांचें बिकॉज तो इजय टावन. आनी आमकां म्हजो पप्पा व्हडलो फॅन, तो पारडेलांत थंय आसलो. तशें म्हाका धाकट्या टावन रायम्स आयकोनचे पयलें मिक्स मॅक्साची पदां आसलीं. सो म्हाका ताचें कंपोजिशनाचे लिरिक्स ताचे लिरिक्स मस्त लायक जातात बिकॉज तातूंत युजली ब्रेकअप आसल्यार तो सगळी स्टोरी सांगूंक आमकां सांगता. सो आनी ताचें कंपोजिशन मस्त सोबीत आसा. आनी हांव 4 वर्सां जावन ताचे सॉंग्स आयकून आसा. ताच्या उपरांत कोंकणीचो मोग केल्या उपरांत सॉंग्स आयकल्या उपरांत हांवें दुसऱ्यांची सॉंग आयकल्लीं. सो व्हेरी इन्स्पिरेशनल स्टोरी. आनी तांणी बरोवची युजली नायटा खातीर सॉंग्सां, सो ती थ्रो बरो आसता आनी इमोशन्स बसता. देखून म्हजो फेवरेट म्हजे ऑडिशन्स ताचे वळच्या उदकाक तो सिंग केल्ले हांवें. सो तुजी ल्हान आसतना तुवें म्हणलें येता ताची पद आयकल, खंयचे पद तुजे? आय थिंक ताची मुस्त सॉंगां मस्त आयकोंक साध्य ना बिकॉज सीडी नात. सो हांव ल्हान आसलोली फाल्यां उड जातोली हाच्या उपरांत आनी तशें हांव मागीर खेळून हांव आसता. ताच्या उपरांत मागीर पप्पान सांगली ताची म्हाका सीडी खंय मेळूं ना. आतां रिसेंटली वेबसायटार घालां थोडी सॉंग्सां. म्हजे फेवरेट सॉंग तुजे सोबीत ते दोन दोळे. very very nice composition. Sabarang te must even one of my favorites as well. आयच्या ह्या अंकड्याक तुवें खंयचे पद सिलेक्ट केलाय? ते म्हज्या मोगाचें ताची स्टोरी मात बॅक स्टोरी आयकोन ते म्हाका लायक जाल्लें. शर्ली म्हणलें. शर्ली, या. सो युजली अशीं चलयांची नांवां अशीं पदां दादल्यांनी सिलेक्ट करची. तुवें स्टिरियोटायप ब्रेक करून सोडलाय, कॉम्पिटिशनाचेर फोकस. व्हेरी गुड गुड. ते म्हळ्यार हांवें चिंतलें की हें नरेशन एक्चुली एक स्टोरी एकल्यान सांगता की कशें तांणी मोगार पडून कालें जालें म्हणून. सो ती सांगनात आनी एकलो पळयलो मनीस सांगता कालें जालें म्हणून. सो हांवें चिंतलें हाका स्टिरियोटायप नाका, युजली मेलान सिंग करचें, पळय चेडवान सिंग केला. व्हेरी गुड गुड डिसिजन ऑफ ब्रेकिंग द स्टिरियोटायप. सो तो कोणा शर्ली पद आयकला तांकां ह्या स्टोरी विशयान कांय गोत्ता आसा की हांव नेणा, कोणें आयकूना आतां स्टोरी जाणा जावन सो वेळ कित्याक म्हणून निलिशा हें पद गावच्याक आयतें आसा. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. गांवांत एक चली आसलोली, माय पाय तिका मोगान आपयतली शली. सावळी ती चान्न्याची, बावली ती रुपयाची. वेळा काळा उतरा मेळा एका चलयाच्या मोगार ती पडली. गांवांत एक चली आसलोली, पाय माय तिका मोगान आपयतली शली. सावळी ती सान्याची, बावली ती रुपयाची. वेळा काळा उतरा मेळा एका चलयाच्या मोगार ती पडली. तो सोलो आसलो आमच्या वाड्यांतलो, शिकपी तरी जोडतलो तो पागबी केसो. समाजेच्या दोळ्यांनी न्हय तो फायद्यासो. मोगार पडून दोंगरार रावून सदांच आपयतलो तिका शली. शली मोगा, शली मोगा, शली, शली मोगा,
मोघो वाटा गावान खोबार जाली, चेडवाच्या घराबीर मोतीची फुमार जाली. उडता बसताना तिका केंडूंक लागली, बंदड घालून पिसार करून अनखाराच्या खनकान पोडले शली. दोगांयनी घेतलो निर्धार असलो, हो नश्टी संसार न्हय आमकां सांगलोलो. मोळबार सोंपतालो, संद्रेम साक्स दिल्लो, हाती हातान घेवन दैरान सागोरासो आसरो ताणी मागलो. शली मोगा, शली मोगा, शली, शली मोगा, शली मोगा, शली. आमी संद्राची वाट दवरुया, आमी थंयसर सुखान रावुया. आमी संद्राची वाट दवरुया, आमी थंयसर सुखान रावुया. शली मोगा, शली मोगा, शली, शली मोगा, शली मोगा, शली, शली, शली. निलिशा, रिलॅक्स, आराम से रिलॅक्स करचें कित्याक परफॉर्मन्स जालें. फर्स्ट पार्ट जालो, सेकंड पार्ट आतां आमची वरुणारा सांगतात. कित्याक म्हळ्यार ओके तांचे कडेन वेच्या पयलें दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर कित्याक, वाय दीस कॉम्पिटिशन? I've been singing for a long time. मस्त पळय पुत्ता हांव सिंग करता, बट इम्प्रोवायजेशन जाय जें म्हणून अशें आसा आनी वळख मेळाची जाल्यार तुवें मुखार येजें. सो पयलें नाटक सभा आसलें, आतां टीव्हीर चान्स मेळटना वाय नॉट. एक्झॅक्टली. तूं इम्प्रूव करयत आनी दुसऱ्यांक पळोवन मस्त शिकयता आनी असल्या आतां हांव टॅलंटा वेतात ताचे वयर आमी टॅलंटा इम्प्रोवायज करूंक मस्त अवकाश मेळटा. सो आमकां करेक्शन्स मेळटा, सो ताजे तोन मस्त मुखार वयता. तुजे डिरेक्शन इज रायट, कित्याक आमचे वरुणारा मस्त सांगतात आमकां करेक्ट करूंक मेळटा. तुका दुसऱ्या कंटेस्टंटाची वळख जाता आनी तुकाय आतां लोकांक तुजी वळख जाता. गावपीन म्हणून कितल्या जाणांक तसं करतना, पूण आतां कळटा कित्याक ह्या कॉन्टेस्टा दरम्यान तुमकां सकड लोकांक तुजें सिंगींग आयकूंक मेळटा. ते एक बरी गजाल. सो गुड, यू आर इन द रायट डिरेक्शन एज ऑफ नाव. आनी येदोळ पर्यंत ऑडिशन रावंड जालें, फर्स्ट रावंड जालें आनी आतां ह्या मुखल्या अंताक तूं पावलाय. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन दॅट. आतां आयच्या परफॉर्मन्सांत कितें पसंद जालां आनी मुखल्यार हंता कितलें बरें करियेत तें हंता आमची वरुणारा सांगतात. पयलें तूं आतां सांग, मात तूं चूज करता कोण आतां सुरू करीचें हांवें. जोशल बाय तां सुरू करी. ओके, तुवें सांगलें बरें. येस बाय जोशल डिसोजा. निशीन पळोवन मागीर लास्ट तुका येवन पावली. येस. ओके, निलिशा, फर्स्ट ऑफ ऑल बारी सोबीत दिसताय. ओके, हें पद शली म्हणून हांगा आमकां येता ना तुज्या लिरिक्साची कॉपी. रोशन सर म्हणाले अबा काले कॉम्पोजिशन बारी बरें आसा म्हणाले. हांवें सत्य हें पद आयकोना. तुवें सिंग केल्या उपरांत म्हाका बगलें वय काले कॉम्पोजिशन म्हणून. तें रिदम सेक्शन जावन इवन तें ट्रान्जिशन तुका सेकेंड वर्सांत एक्सलंट. तुवें बरें करून केलें निलिशा, बरें करून सिंग केलें. ओके, थोडे संगती आसात. एक म्हाका विचारूंक जाय आसा, तुवें काले हांगा आमकां लिरिक्साची कॉपी दिलाय, तें सारकें गी या तुवें सांगलें सारकें गी? थोडे काल जाला, थोडे नाईटाचे कॉपी आसा. सो हांवें ट्राय टू तांणी सांग ऑलरेडी रेकॉर्डिंग आहलें तें घालूंक ट्राय केलां. मात म्हाका उडो आसा जाल्यार बरी ते लिरिक्स येतात, बिकॉज ते प्रॅक्टीस केल्ले लिरिक्स पयले तो न्हू. सो थोडे फाटी ती आहले तें दॅट इज ओके. वय कळ्ळें म्हाका तें एकडे वयर सगळें. मागीर हांगा चेडवाच्या घरा मर्यादेची फुमार जाली, तशें गी बिरमोतीची फुमार. तुवें बिरमोतीचें म्हळें मर्यादेची फुमार. ओके, बिकॉज हांव काल्याक सांगता गे म्हळ्यार आतां लिरिक्साचें इम्पॉर्टन्स काल्याक म्हळ्यार. आतां तूं कितें सिंग करताय हें युट्यूबार वेता,
ते आनी तुका मस्त वर्सां आसता आनी नेक्स्ट कोणी सॉंग पिक करता जाल्यार ऑरिजिनल काण घेनात ताणें सिंग केलां गी तुजें आयकतात आनी तेंत रॉंग नेक्स्ट काही येता म्हणल्यार हांवें तुका विचारलें ओके. आनी एक म्हाका बगलें कितें म्हळ्यार तुवें ग्रूव ओके बरें करून मेंटेन केलोय शर्ली मोगा म्हण एवरी टायम येताना पळय आनी ऑल्सो तुजे हाय नोट्स हांवें ऑब्जर्व केल्या प्रकार हाय नोट्स तूं इल्लेशें हेड वॉयजार सिंग करता म्हण म्हाका बगता उरले पुरो तूं बरें मॅनेज करता काही लोवर येतात बरें करताय बट हाय वेन यू सिंग दॅट हायेस्ट नोट खंयच्या ह्या पदांत आसात ते इल्लेशें म्हाका तुजें हेड वॉयज आयकल्लें बरी जाता. हेड वॉयज आतां सिंग करना जोत म्हणून ना बट ते मस्त एविडेंट जावनी आयकना जो तशें हांवें सांगचें ओके. आनी या सो लिरिक्साचें तुवें एक उडास दवरिचें नेक्स्ट टायम सिंग करतना ओके. लिरिक्स करेक्ट म्हणाचे बिकॉज हें आमचे शो सगळें पळयता जाल्यार आयकता जाल्यार आनी भुरगीं स्पेशली मस्त शोज पळयतात आनी हेंत फॉलो करतात देखून हांवें सांगचें ओके. ओवरऑल इट वॉज अ व्हेरी गूड परफॉर्मन्स निलिशा. थँक्यू. बाब रोशन क्रास्ता तुमचें तुका कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा हे सॉंग सिलेक्ट केल्ल्या खातीर. देव बरें. कितल्याक जाणां आयकोना कडना हे तांकां अवकाश मेळटा आयकोंक आनी तुजो बोल्ड वॉयस पॉवरफूल वॉयस बरें सिंग केलें खुशी जाली आयकोन. जोशन मॅमान सांगल्या प्रमाणे ते हाय नोट मोस्टली हांव चिंता तुवें स्केल लो करूं ना ओरिजिनल स्केल सिंग केला डावन केलाय गे हय म्हाका थोडे कडेन जालें बगलें बट इट्स ओके. प्रयत्न केला जाता कोण ना ती पावोंक म्हाका ती स्टोरी रीच जाली. आय एम हॅपी ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बाब सायश पणंदेकर. पहिली गजाल म्हणल्यार यू इन्स्पायर्ड मी टू रायट समथींग सो आय रोट तुका आयकूं काय तुका पळोवं तुका आयकूं काय तुका पळोवं उतरां फुटना कशें तुका कळोवं दीस वर द लायन्स. थँक्यू. या नाव तुजे कडेन एनर्जी आसा. आय सी एनर्जी इन यू इवन वायल यू आर टॉकिंग. सो जी एनर्जी आसा ती तुका चॅनलायज करची पडटली. सो तें तूं गातना एकदां तुजें अशें हालता उतरां. सो तो कंप म्हणटा ताका आमी आय डोंट नो कोंकणी बट दॅट कंप येता. सो कंप कितें जाता रिकॉर्डिंगाक कंप हार्म्स. इट हॅज टू बी कूल. It has to be stable. It has to be. So it is type of a practice you have to do to control taka medically anxiety म्हणटा. So you have to control your anxiety. And to anxiety जर control करतलो there are technical people. पयलीं म्हणल्यार तुका you require a guru to make you stable, to make you कितें आसता एकदां सुर्याची एनर्जी जर आमी वापरली ना जाल्यार इट गोज वेस्ट. Yes. It just burns. You have everything. You have everything. Ability of telling story. तुझो आवाज एकदम पावरफुल आसा. सो पूण तें जर तूं कंट्रोल केलो ती एनर्जी तुवें तुगेली कंट्रोल केली यू स्टोर दॅट एंड चॅनल आनी मॅडमी सारको एडवायस घेवन ऑर बाकीचे स्पेशली ब्रिदींग पार्ट. सो इवन वायल यू आर टॉकिंग यू आर सो एक्सायटेड यू आर सो वॉन्ट टू टेल समथींग. So make it all. If you see most of the intelligent people, they perform kashe khabar tuka. Hello, how are you? You're good, no? Not that they can. How are you? Fine. So that you have to show. That you have to practice that. So Dev bare karo, and you are beautiful. Thank you very much. देव बरें कर. लिशा बरें कर आमच्या वरिनारांनी कितें बरें जालां सांगलां आनी कितें बरें मुखल्या हातान बरें करयत म्हणून ऑलरेडी सांगलां आनी तुजी एनर्जी आनी कशें सोबी दिसताय 2 लायनां बरोवनचे ऑन स्पॉट इज नॉट जोक. तें तूं बसले कडेच 2 लायनां सांगली तांणी बारीक कशी जाली देखून तुका मुखल्या हाताक सर बरें मागता आजचें की उत्तम रितीन प्रदर्शन तुजें तावन येता म्हणून आमी कंडे जावपाक येतात. सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड. देव बरें कर. देवादिन मिकमॅक्साची भोव सुमधूर पद आमी आयकून आसा. मुखल्या स्पर्धिका हांगासर हांव पोवच्या फुडें बाब सायशा लागीं म्हाका 1-2 उतरां उलोवंक आशय आसा. कितें म्हळ्यार देवादिन मिकमॅक्सा सांगता तांकां खंडीत जावन तांणी काम केल्लें ना तरी तांची पदां आयकून तांचे लिरिक्स कितें आसा तांची बरोवची रीत आयकून बाब सायश तुमी म्हाका सांगा तुमच्या गोंयांत जावन दी या कोडयाळान तुमी काम केल्ल्या तुमी संगीतान काम केल्ल्या कंपोजर या पदां घडणारा पैकी
डू यू हॅव एनी वन आमच्या मिकमॅक्स देवादेन मिकमॅक्सा बरीच तुमकां कोणी संगीत कंपोजर तुमच्या शेतांत असले तुमकां कोणी आसात की वूड यू लायक टू शेड सम लायट ऑन इट? या आय थिंक ताजी जी स्टायल आसा ती इज बॉलिवूड स्टायल ऑफ टेलिंग स्टोरी. सो इन बॉलिवूड स्टायल देर इज लॉट ऑफ वेस्टर्न तांकां एक फ्लो आसा. सो वेन यू हियर हीज सॉंग यू कॅन हियर लायक यू कॅन रिलेट विथ आबा बॉनियम आनी खुबशे पदांक म्हाका दिसले लायक डन 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 दॅट इज. आनी तेन्ना म्हाका याद जाली की आमचो आल्फ्रेड रोज used to experiment on this type of Western tone. In fact, these are the people who contributed to the Bollywood. तांकां ते नोटेशन्स आनी हें कळनाशिल्लें तेन्ना. सो जे गोवन्स आशिल्ले एंथनी गोन्साल्वीस, चिक चॉकलेट, ऑल दीस लेजंड्स, it's their contribution to the Bollywood music, how to write Bollywood music, how to write and read the music. So I'm so proud ki this is what the Konkani people has contributed to music. Not only music, if you see the classical vocalist, like right from Dinanath Mangeshkar, then to his family, and then Jitendra Abhisheki and all the Indian classical like Mogubai Kurdikar and the Gan Tapaswani Kishori Amonkar. These are the Konkani people, and in theatre, Girish Karnad and all, Shyam Benegal in film, and अशे कितलेशे कोंकणी too, Deepika Padukone. These are the Konkani people, and we should be proud of them. They have contributed towards the society, towards the theatre, towards the music, and I'm so proud. हांव आतां ह्या मंगळुरांत आसां, जंय कोंकणी जे लोक उलयता ते पोएट्रींतल्यानूच उलयल्या भशेन म्हाका दिसता. देर इज अ म्युजीक इन दे आर कितें म्हणटा आमी डायलेक्ट उलयता ती द स्टायल, आनी तो आयकुपाक इतलो सुदींग दिसता की म्हाका दिसता की मंगळूरकारांनी ते ट्यून करप ना, जस्ट दे कॅन टॉक, इट्स म्युजीक. एक्झॅक्टली. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सबारशे बॉलिवूड जावन दी या क्लासिकल सिंगर्स अशें एक थोडी झळक आमकां तुमी दिल्या, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मुखल्या स्पर्धिका क्वेश्चन या. देवादेन मिकमॅक्साची येदोळ आयकली पदां तुमी कितली आयकल्यांत हांव जाणा, पूण आतां मुखलें पद तुमचे खातीर सादर करच्याक आमचो मुखलो स्पर्धीक बाब जस्टीन डिसोजा. जस्टीन डिसोजा, ह्या हंताक स्वागत तुका. आतां आदल्या हंतान तुका परफॉर्मर ऑफ द वीक मेळ्ळें. आतां परफॉर्मर ऑफ द वीक मेळ्ळ्या उपरांत तुका घरा रिएक्शन आनी कशें आसलें? घरा जावन दी तुज्या सुतुरांत परफॉर्मर ऑफ द वीक मेळ्ळें, तुजें गायन आयकून कितें तुका कॉम्प्लिमेंट दिला या काल सांगला तुका तुज्या फॅमिलीन जावन दी या तुज्या फ्रेंड्सान कोणी? होय, म्हज्या फॅमिली आनी फ्रेंड सर्कलांनी बरी अभिप्राय आसली, बरें सिंग केलाय तुवें. मात्र तुवें नेक्स्ट रावंडांत परफॉर्म करतना इल्ले परफॉर्मन्सा वयर तुवें इल्लेशें गमन दिवचें म्हणून म्हाका सांगला. सो आमच्या वॉरेनरांनी सांगिल्लें ऑलरेडी मार्कन तुवें प्रिपरेशन केलां म्हणजे? वय वय. आमचे वीक्षकांनी सांगलें म्हळ्यार तुज्या वेल विशर्सांनी सांगलें तेंय मार्कन दवरलां. वय वय. सो हें पुरो प्रिपरेशन कर. आज ह्या हंता खंयचें पद सिलेक्ट केलां तुवें? घडी उदेली भोव खुशेची. बोवा पुरवायचे पद देवादेन मिकमॅक्साचे. सबारांक पसंत तेचे. आतां तूं सिंग करतना तुजें सांगाता घरा बसून जाल्यार पळोवन नाल्ले बरीत गायतली म्हणना. तुका ह्या हंताक बरें मागता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. घडी उदेली भोव कुशेची, राती स्वप्नांनी आशेव नासली, वडिलांनी आमची चोरी धरताना आमच्या लग्नाची चीट वाचली. घडी उदेली भोव कुशेची, राती स्वप्नांनी आशेव नासली, वडिलांनी आमची चोरी धरताना आमच्या लग्नाची चीट वाचली.
आम्ही मोग करताना मोची तुझी खबर इथल्या लोकांची बेर जरली सोपान पोन पावताना तू मोजेन जाताना आणि लोकाची परवा कसली वांकडे देखतेल्यांक वाईट चिंतेल्यांक आम्ही आईच्यान सुडका दिली वांकडे देखतेल्यांक वाईट चिंतेल्यांक आम्ही आईच्यान सुडका दिली घडी उदेली भोवकुशेची राती स्वप्नांनी आशेव नासली वडिलांनी आमची चोरी धरताना आमच्या लग्नाची चीट वाचली कुपामोतलो संदेम हाती आरावन आता तुका काणीक जावन आज दितलो मुळबा वयलो सूर्यो हुमटून काडून तुज्या लग्ना मुदयेचेर सोभयतलो सर्गा संसाराक आंजाने केत्रांक आमच्या लग्नाक आपयतलो सर्गा संसाराक आंजाने केत्रांक आमच्या लग्नाक आपयतलो मोगा आईच्यान हो जीव तुजो दोगांय मोदे दुबाव येव नजो कसले वारे वादळ आयल्या री आमची लग्ना दोन हालोंक नजो घडी उदेली भोवकुशेची राती स्वप्नांनी आशेव नासली वडिलांनी आमची चोरी धरताना आमच्या लग्नाची चीट वाचली घडी उदेली भोवकुशेची जस्टिन हें पळोवन तुवें ह्या रावंडाक प्रिपेर करच्या पयले आयकल्लें या ह्या रावंडान हें तुका थीम आसला न्ही तुवें आयकल्लें ना हाच्या पयलीं आयकलां काही म्हणे सिंग केल्लें आसा की खंयचें कॉम्पिटिशन ना सिंग करून हांवें मात्र आयकलां पसंदीचें पद म्हणजे म्हाका मस्त पसंदीचें तुका पसंद जालें की वय म्हाका हाचें अनप्लग्ड वर्जन मस्त लायक ताची की ओल्ड वर्जन आयकलां ओल्ड वर्जन आसल्यार अनप्लग्ड आयलें अनप्लग्ड आयलें ओल्ड वर्जन पयलें लायक जावन दी तुका ह्या पदांत सगळ्यांत काल पसंद जालें एक सांगचें तुका कित्याक म्हळ्यार थीम बरो आसा मोगाचें पद तुका कालें ह्या पद सिंग करतना कोणाय म्हण चिंतून म्हणी पद म्हणलें आसा ना लजे नाका सांगल्यार म्हणना ना आमोर पिके हांसो दिवन ताय तशें डावट जालो म्हाका देखून बाबसायश तुमची वरोवणी तुमी तेंची Justin Bob, as a lyricist, I feel happy when somebody delivers a singer like this, give justice to my words as a writer. And then I think की तुका जर आनी 2 स्टांजा दिल्ले जाल्यार म्हाका आयकुपा आनी बरें दिसता आशिल्लें. सो सम सिंगर्स आर लायक दॅट. यू वॉन्ट टू लिसन टू देम. तांचे पद सोपनय आनी थोड्यांचे आसता बेगीन काबार कर. व्हेरी गुड, व्हेरी नायस, कीप इट अप. थँक्यू. तुका एक ते शब्दांचेर जो जोर दिवपा जाय, द वेट तुका दिवपा जाय आनी हाव टू लिफ्ट, ती टॅक्नीक तुका नॅचरली आसा. इट्स अ जंप म्हणटा ताका. आनी दॅट जम्प्स क्रिएट्स हांगा डप्प जाता. तूं जेन्ना ती जंप करता आनी नॅचरली करता, यू आर नॉट फोर्सिंग इट. आनी तें बरें दिसता आयकुपाक. कीप इट अप. एक म्हणल्यार थोडे कितें आसता, थोडी टॅक्निक्स आसता, शास्त्र म्हणटा, आनी थोडो नॅचरल फ्लो आसता. आनी समटायम्स नॅचरल फ्लो समटायम्स टॅक्नीक फेल करता. यू आर वन ऑफ दॅट. सो यू फेल द टॅक्नीक अँड गो विथ युअर नॅचरल इन्स्टिंक्ट आनी तूं तुजी उतरां आमच्या काळजा मेरेन पावयता. देव बरें करूं. कीप इट अप. या बाब रोशन क्रास्ता तुमची वरोवणी. जस्टीन,
बरो वॉयस सगळ्यांक गोता तुजो वॉयस बरो म्हणून. थँक्यू. आनी तुजें वॉयस आयकून ऑलरेडी तुका सांत आंतोनीचें कांतार सिंग करूंक मेळ्ळें लास्ट मंथ. खुशी जाली. बरें सिंग केलें बरें. आजय बरें तुवें वॉयस बरें करून सिंग केलां. तुवें सिंग केल्लें आज सॉंग आयकून म्हाका काय 25-26 इयर्सच्या पयल्यांचे म्हाका बँडाची सीन म्हाका उडास आयलो. आतांय म्हाका उडास येता हें एंथम सॉंग केक वायना उपरांत सिंग करचें. आतां उडास येता. आमी बँड केल्लो आसा रॉनी क्रास्ता आनी आयवी डिसोजा सिंग करनासले बरें पुरो म्हजें मतीक आयलें आनी सगळें सॉंग सिंग करतालें. आतां ना, आतां एक पॅरा जाल्ल्यान ती आमची रावंक सांगता तें, बट तेन्ना फुल्ल सिंग करता. दोनी पॅराग्राफ विथ द म्युजीक सिंग करतालें. ते खुशी जाली म्हाका आयकून. बरें सिंग केलां. तुका सांगची कांय गरज ना. ताळ्या विशयान बरें आसा. परफॉर्मन्स ट्राय केलां. बरी ड्रेस केलाय. खुशी जाली. या नेक्स्ट रावंडाक बरें सॉंग सिलेक्ट कर. बरे प्रयत्न कर. या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जस्टीन भारी बरें जालें सिंग केलें. म्हाका मस्त पसंद जालें. थँक्यू मॅम. साई सरान सांगलें बरें. आनी 1-2 वर्स ऍड केल्यार आयक येतालें. म्हाका बगलें आनी 1-2 पदां तूं सिंग केल्यार म्हाका हांगा बसून आयकयत. तितलो बरो ताळो आसा तुका. आनी लास्ट तुज्या परफॉर्मन्सा उपरांत रोशन सरान तुका एक उतर सांगिल्लें तुजो आवाज मस्त बरो आसा. वो एक आमी प्लेबॅक यूज करीचे ओलो वॉयस म्हणून. आनी तांणी तें प्रॉमीस सांबाळ्ळा. वय सो एक सांत अंतोनीचें कांतार तुका सिंग करूंक तांणी अवकाश दिला. आनी तांतू एक म्हाकाय सिंग करूंक तांणी एक अवकाश दिला. सो आयचे तुजे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त पसंद जालें. प्रिवियस परफॉर्मन्स तुजें टेलिकास्ट जाले उपरांत मस्त म्हाका मेसेजीस आयिल्ले आसा तुजो ताळो मस्त बरो आसा म्हणून. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. ओके. आनी स्पेशली तुवें तें खंय पुरा ते वेरिएशन येतात आमी आयच्यान सुटका दिली तें सोमा म्हणटाय गिना घेवन म्हाका एक आसलें कावजेणी तें पार्ट बरें कन्न म्हळें तुवें. व्हेरी गूड. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जस्टीन तुवें आतां हें आयकल्लें वर्जन एक रिइमॅजिन्ड वर्जन म्हणजे लेखा काय बस्करीनेस आनी प्रिमान जावं दे. अपूर्बायेचें रितीन तुवें प्रदर्शन दिलें आनी आमची वरेनारां फूल फिदा जाल्यान की तें जावं तुजें आयचें प्रदर्शन अप्रतीम. थँक्यू. तुका सर बरें मागता. मोकल्या हांताक विशीस जाल्यार तयार आय कितें करीचें तांणी सांगलां तें घेवन रेडी जावचें. देव बरें कर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. वीक्षकांनो हांगासर देवादेन मिक मॅक्साक समर्पीत आसलो आंकडो हांगासर आमी संपोवंक आशेता. आमची चारय स्पर्धीक हांगासर येवन बऱ्यांतली बरीं पदां मिक मॅक्साची पदां हांगासर तुमच्या खातीर तांणी गायन केलीं. वरेनारांनी तांची अप्रतीम वरवणी दिली. तुमी घरा बसून तुमची वरवणी केल्ली आसा. देखून सहस्पर्धिकांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. तांचे सांगाता आमच्या वरेनारांक तांचो वेळ काण हांगासर भोव अपुर्बायेचे रितीन तुमी तुमची वरवणी दिल्या. तुमकांय देव बरें करूं म्हणूंक आशेता. आनी संप्रदाय केदाळय आमी पाळी जायच पडटा. परफॉर्मर ऑफ द वीक हनीजेनिक्स हांणी प्रायोजीत केल्लें परफॉर्मर ऑफ द वीक दिवचो कायदो आमचो. 4 परफॉर्मर्स हांगासर आयलीं. तातूंत कोण परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन विंचून आयल्या आतां कळचो वेळ. आनी ह्या आंकड्याचो ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन उदेला बाब जस्टिन डिसोजा. आदल्या आंकड्यांत परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन उदेलो आनी आतां परत एक फावटी आमच्या फॉरेनरांची मनां जिखून परत परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन ह्या आंकड्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक आसा जस्टिन डिसोजा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जस्टिन 2 आंकडे 2 एपिसोड दुसरे फावटी परफॉर्मर ऑफ द वीक कशें बघता तुका? भोव संतोष भोगता. भोव संतोष भोगता. हनीजेनिक्साचे परफॉर्मर ऑफ द वीक मेळ्ळा. हर एक एपिसोडान अशें मेळून रावून दी म्हणून आमची आशा. वीक्षकाय तेंत अशें येतात कोण ना. देखून तेंत कन्सिस्टंट उरत जाल्यार कालेंकरचे तुका कोत्तास. परफॉर्मन्स टॉप नॉच आसा. मोकल्या हांताक सर बरें मागता. आयच्या हांताक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. येस. देवादेन मिक मॅक्साचो अर्पीत हो आंकडो आमी हांगासर संपोवंक आशेता. देवादेन मिक मॅक्साची सबारशीं पदां तुमी संगीत कार्यावळींनी संगीत सांजांनी आयकलां आनी आज ह्या आंकड्यार तुमकां 4 पदां आयकूंक मेळ्ळीं. असलींच सबारशीं पदां देवादेन मिक मॅक्साची आसात. अंतरजाळींनी युट्यूबार फेसबुकार जावन ती तुमकां खंडीत जावन ती आयकूंक मेळटात. हाची सवय मुखल्या आंकड्यांत एका नव्या संगीत करणाऱ्या सवय मेळच्या पर्यांत
निरंतर मनोरंजनाक पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.